गोंयांत वेलनेस सेंटर हाडपा खातीर सरकार रामदेव बाबाक सहकार्य करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। शेनवारा मिरामार दर्यादेगेर योग गुरू रामदेव बाबा हाणें आयोजीत केले फुकट योग शिबिराच्या उक्तावण सुवाळे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। गोंयच्या लोकांक वखदां पासून पयस दवरून योगाच्या माध्यमांतल्यान रोग आनी नशा मुक्त करपा खातीर 3 दिसांचे फुकट योग शिबिरांत आयोजीत केलां। फुडले 3 दीस योग शिबिराक सावार गोंयांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलां। पतंजली योग समिती हांच्यानी आज 3 दिसाचे योग शिबीर आमच्या मिरामारच्या बिचाचेर आयोजन केलां। सगळ्यात पयली हांव पतंजली योग समिती गोवा हांचे खूब स्वागत करता, तांचे खूब अभिनंदन करता आनी स्वामी बाबा रामदेवजी हांचे गोंयांत हांव स्वागत करता। फुडले 3 दीस गोंयच्या मिरामार बिचाचेर म्हणजे योग करपा खातीर 5 पासून 7:30 पर्यंत लोक हजाराच्या संख्येने उपस्थित रावतले। आज महाशिवरात्री पयले दिसा सुद्दां हजाराच्या संख्येने लोक ह्या शिबिराची सुरवात केली आणि खास करून ताका जोडून ब्रह्मेशानंद स्वामीजी त्यांचे भक्तगण हांगासर आज शिवजयंती सेलिब्रेट करपा खातीर आमी म्हणटा की 12 लिंगां 12 ज्योतिर्लिंगां आनी शिवमुर्ती ती सँडांतल्यान केल्या, त्या खातीर तांचेंय खूब अभिनंदन करता। स्वता स्वामी ब्रह्मेशानंदी हांगा हजर आसात आणि त्या निमित्तान लोकांक शिवरात्रीचे शिवदर्शन हांगासर घेवपाचो योग हांगासर निश्चित रित्या आयलो। आज शिवखेर संगीत म्युझिक शिवमय कैलास खेर हांचे संगीत रजनी कार्यक्रम शिवाचेर म्हणजे शिवस्तुती हाजेर मिरामार बिचाचेर पयल्याच फावटी जाता, ताकाय बी हजाराच्या संख्येने लोक उपस्थित रावतले। अशें पुराय योगमय शिवमय वातावरण गोंयांत जाल्लें आसा। निश्चित रित्या की तेंच्यांनी म्हटलां की योग आनी वेलनेस गोंयांत वाडचे, ताच्या खातीर गोंयतलो टुरिजम आनीकूय वाडटलो, त्या खातीर तेंचोय सहकार्य आसतलो। सरकार तांच्या कडल्यान सहयोग घेवपाक सहकार्य घेवपा खातीर सातत्यान तांकां मदत करपा खातीर हें सगळें करपा खातीर आमची तयारी आसा। निश्चित रित्या आमी म्हणटा की हॅपिनेस इंडेक्स गोंयचो वाडटलो आसत जाल्यार योगमय गोवा जावपाची गरज आसा। हांगा येवपी टुरिस्ट हांकां सुद्दां योग शिकोवपा खातीर बाबा रामदेवजी यांच्यानी इनिशिएटिव्स घेतल्या, त्या खातीर पुराय तांच्या ह्या कार्यक्रमाचे हांव परत एकदां म्हणजे खूब अभिनंदन करता।